दिव्यवाणी वीक्षकांक म्हजे नमन आनी प्रणाम. आमी आद्वेंताच्या काळार वा क्रिस्त येण्याच्या काळार आसा. हो काळ संतोशाचो आनी उल्हासाचो. जेजूच्या जननाच्या फेस्ताक तयाराय करचो. हो काळ अर्थाभरीत करूंक आनी जेजूच्या जल्माचो संतोश भोगोवंक आमकां थोडे व्यक्ती आदार आनी प्रेरण दितात. ह्या पैकी जाकारी याजक आनी ताची पत्नी एलिझाबेथ आमकां निजायकी अपुरबायेचो संदेश दितात. तांकां भुरगीं नातिल्लीं, देखून तीं व्हडा बेजाराय नासलीं. पूण देवाच्या मांडावळ्या प्रमाणें तांकां एक बाळ जल्मतलो म्हणून देवदूतान जाकारीक देव तेंपलांत सांगलें. पूण याजक जाकारी हें पात्तियेलो ना, देखून तो मोनो जालो. पूण देवाच्या मांडावळी प्रमाणें ताची पत्नी एलिझाबेथ गर्भेस्त जाली आनी एका पुताक ती प्रसूत जाली. हो आसा अस्नानीक जुवांव. ही सगळीं घडितां देवाची मांडावळ आनी मनशांनी ह्या देवाच्या मांडावळींत तांणी खेळिल्लो पात्र आमी जुदेयाची एलिझाबेथ म्हणल्यार शॉर्ट फिल्मांत, ल्हान फिल्मांत सादर करूंक प्रयत्न करता. जुदेयाची एलिझाबेथ जावन तिचो पात्र नटन करता श्रीमती क्लिटा नोरोन्ना जप्पो. आनी हें फिल्म बोवापुरबायेन सादर केलां श्री विनोद गंगोळ्ळी आनी श्री अविनाश फर्नांडीस. तांकां आमचे उल्हास. तर येया जुदेयाची एलिझाबेथ हें ल्हान फिल्म आमी पळोवया आनी अद्वेंताचो काळ आनी क्रिस्तानाचो संतोश भोगोवंक प्रयत्न करया. हांव एलिझाबेथ, आरोनाच्या वंशाची. आरोन जुदेवांचो पयलो याजक. हांव एक भक्तिवंत स्त्री. म्हज्या कुटुंबाचे संप्रदाय हांव पाळून आयल्या. जाकारी म्हजो पती, तो एक याजक, तोय आरोनाच्या वंशाचो. म्हजी काणी लंब आसा, देखून हांव बसतां. हांव कितें सांगताली? म्हज्या पती जाकारीची वंशावळ. ताका वर्साक 2 हप्त्यांक जेरुसलेमाच्या देवळांत वचून याजकी सेवा करची सर्ती आसताली. देखून वर्साक 2 फावटी तो देवळांत आसतालो. म्हजे सुविशीं सांगचें तर एक गजाल म्हाका केदाळय दोसताली, बेजाराय हाडटाली. ती ही: म्हाका लग्न जावन साबार वर्सां भुरगीं नासलीं. म्हाका एका चेरक्या भुरग्याची आवय जावची व्हड आशा आसली. हर एक दीस ते घडयेक हांव राखून आसली. म्हाका एका चेरक्याची गरज आसली. जायते फावटी हांव गर्भेस्त म्हूण म्हाका भोगुल्लें आसा. पूण हर एक फावटी हांव निराशी जाल्ली. म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हजे लागीं सवालां विचारन पुरो जाल्लें. शेकी हांवें आशा सांडिल्ली. म्हाका वांज म्हणून हेरांनी आपोवचें कायम जाल्लें. हांवें देवाच्या कुशेक खालतीमान घालो. भुरगीं नासलें लग्न हेरांक एक अर्थरहीत जिवीत दिसतालें तरी म्हाका म्हजे पती संगीत दादोसकाय आसली. पूण एक फावटी जेरुसलेमांत हांव आपली याजकी सेवा करन पाटी आयिल्लो म्हजो पती भियोनशे घरा आयलो. हरशें तो म्हाका आपोवन घरा भितर रिकतालो. पूण हे फावटी आवाज नासतना तो भितर आयलो. हांव गडबडली. गजाल कितें म्हणून हांवें सवाल केले. पूण ताच्या तोंडार भिरांत आसली.
तुका कितें जालें म्हूण हांवें विचारलें. पूण ताणें शब्द काडलो ना. येदोळ पर्यंत ताणें सगळें म्हज्या लागीं सांगलें. पूण आज तो निशब्द जाल्लो पळोवन म्हजें जिवीत आखेर जालें म्हणून हांव भियेली. पूण ताच्या तोंडार बारीक संतोष आनी अशी इल्लीशी लज आशिल्ली पळोवन हांव घुस्पोडली. अरे, कितें जालें गाय? जेरुसलेमांत कितें घडलें गाय म्हूण हांव चिंतूंक लागली. तितल्यार ताणें म्हाका हात भाशेन लागीं आपयलें. तो वळू म्हाका समजलें हाका उलोवंक जायना म्हूण. आतां म्हजें बें दोरतें जालें. घरा भुरगीं कशीं नात. आतां हाकाय जीब सुटना तर म्हजी गत कितें देवा म्हूण चिंतून म्हज्या दोळ्यांनी दुकां मोडलीं. उपरांत कितें जालें? थोड्या वेळान ताणें बरोवची एक फोळी मागली. हांवें ताका फोळी आनी एक लेखनी दिली. ताचेर ताणें बरयलें देवदूत. हो, तुका देवदूत दिश्टीक पडलो? हांवें सवाल केलें. ताणें तकली हालयली. उपरांत ताणें बरयलें चरको भुरगो. हें पळोवन हांव घुस्पोडली. आतां कोणाक चरको भुरगो बा म्हूण हांव चिंतना. ताणें परत्यान बरयलें आमकां. अरे, आमकां देवदूतान चरको भुरगो खंय तांव तालास केलो म्हूण चिंतना ताणें परत्यान बरयलें जुवांव. म्हजी मोत विरार जाली. शेकी हांवें ताका सवालां घालीं. आमकां एक चरको दितलो म्हणून देवदूतान सांगलें. ताणें हात भाशेन कितेंगी सांगूंक प्रयत्न केलें. ताच्या हृदयार हात दवरून ताणें तें बडयलें. हांवें परत विचारलें, आमकां एक चरको भुरगो जल्मातलो? तो वळो ताणें संतोशान हांसो दिल्यो. म्हजी सिंतिमेंतां जागी जालीं. ताचें नांव जुवांव म्हूण आसूंक जाय हांवें विचारनच सोडलें. ताणें तकली हालयली. हें आयकून म्हजी जीब सुटना जाली. भुरगीं जावची प्राय उतारली. आनी वाज म्हूण चिंचे स्त्रियेक चरको भुरगो जल्मातलो म्हणलें आयकून म्हाका पातयेवंक कश्ट मारले. देवाक अर्गां जावं म्हणूंक म्हाका म्हज्या मोतींत आयलें ना. मागीर कितें जालें? बोक्षिया हांव चिंतूंक पडली. देवाची महिमा चिंतना उतरां येनात. मुंदरिता आयका. थोड्या म्हयन्या पर्यंत हांवें गजाल गुपीत दवरली. हांव गर्भेस्त म्हूण कोणायकी सांगल्यार हांसूंक आसात वा पातयेवची नात म्हणून चिंतून हांवें ऊठ सांबाळ्ळो. त्या भायर म्हाका लजय भोगताली. एका दिसा हांव जेवणाची सरबराय करताली. तो वळू कोणेंगी म्हजें नांव उलो केल्लें बरी जालें. तो ताळो आयकून म्हज्या कुशींतलो चरको उडोवन पडलो. कोण असो ताळो गी पळया म्हूण हांवें जनेलांतल्यान भायर पळयलें. आबळे, म्हजी मावशी भयण मोरी. तिका पळोवन म्हजें काळीज संतोशान भरलें. तिका तिके बरेंकन पळयतना ती म्हजे बरीच गर्भेस्तेन म्हूण समजलें. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तिचे ते संवसाराचो मेस्सिया आसा म्हणलें म्हाका कळीत जालें. म्हजे ते देवाचो स्पिरीट आयिल्ले बरी जालो आनी व्हडा ताळ्यान हांवें बोब मारली. मोरये, मोरये, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. आमच्या मेस्सियाचे मातेन म्हाका भेटूंक येवचें म्हजें बागस सै. तुजो ताळो आयकून म्हज्या कुशींतल्या जुवांवन संतोशान उडी मारली. तुका सर्वेस्पराच्या दुतान कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण पातयेल्ली तूं कितली बागी.
तुजी उतरां आयकून मोरी कितें म्हणाली? म्हजी उतरां आयकून मोरयेक इतलो संतोश जालो की तिणें पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां विणून स्तुती किर्तन केलें. तिच्या दोळ्यांत हांव संतोशाची दुखां वाडलीं. तिच्या उतरांनी देवाचें धनीपण आनी तिचें सादेपण स्पश्ट आसलें. वय, तिच्या शब्दांनी देवाचें विश्वासपण आनी तिचें किरकोळपण झलकतालें. तिचें किर्तन जाताना म्हजो पती जाकारी तिचे बगलेन रावुल्लो तिणें पळोवंक सुना. ताणें तिचें किर्तन आयकलें. ताकाय संतोश जालो. तिणें आमगेर थोडो काळ रावाचें म्हणून आमी तिचे लागीं विनंती केली आनी मोरी आमचे संगी रावली. जाकारेक उलोवंक जायनासलें आनी मोरयेन म्हाका सांगात दिलो. ती येनासली तर म्हजें जिवीत कश्टांचें जातें. देव ताच्या भुरग्यांची कशी जतन घेता म्हणलें मोरयेचे बेटे वरवीं म्हाका समजालें. मोरी तुमगेर कितलो तेंप रावली? मोरी आमगेर 3 म्हयने रावली. आमकां एकामेका उलोवंक जायत्यो संगती आसल्यो. तिचे कुशींत मेस्सिया आसलो तर म्हजे कुशींत ताची वाट तयार करचो प्रवादी आसलो. मेस्सिया संगी जिवोवचे भाग देवान म्हाका फावो केल्ले. जो हांव जल्मालोसो मोरी पाटी नजरेताक गेली. जुआंवच्या जल्मा विशीं तुवें कांयच सांगूंकच नाय? तो सुविशय सांगूंक चिंतले. आयका रे, जुआंवचो जल्म आमच्या घरांत आनी शेजारा व्हड एक फेस्त सुमणेत. जुआंव बाबूक पळोवंक आमगेर रात आनी दीस जणस जण. अप्रुपाचें बाळ आनी विचित्र बाळ म्हूण सांगून गांव सगळो आमगेर आयिल्लो. 8व्या दिसा ताका सुन्नत केली आनी ताका सर्वां जाकारी म्हूण नांव दिवचार आसलीं. तोवळू हांव मोदें आयली आनी ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय म्हणून हांवें सांगलें. आमच्या भुरग्याक तांणी तांकां पसंदीचें नांव दिवचें म्हाका बरें लागलें ना. जुआंव म्हूण आयकून तांकां विचित्र दिसलें. ते म्हजे उतार आयकूंक तयार नासले. निमाणें ते जाकारे लागीं हात भाशेन विचारी लागले. ताका खंय उलोवंक जाता. ताणें बरोवची एक फळी मागली आनी हांवें हाडून दिली. ताणें ताचेर बरयलें जुआंव. हें वाचून ते अजाप जाले. भुरग्याक नांव दितस आमकां सर्वांक एक अजाप राखून आसलें. भुरग्याक नांव दिल्लेंस जाकारी उलोवंक लागलो. देवाक हरसून किर्तन करूंक लागलो. देवाक अर्गां दिवंक लागलो. बाळकाक हातीन घेवन आनी तुका बाळा परमोन्नतसो प्रवादी म्हणटले. सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय म्हणून प्रवाद करी लागलो. हे आयकून सगळीं विस्मीत जाली. जुआंव वाडलो आनी बळवोन जालो. तो अरण्याक गेलो आनी एकसुरो जियेलो. रान देंपे ताचे खाण जालें. मोव ताचें पिवण जालें. कर्याची लोव ताचें नेसाण जालें. ताणें सोम्याची वाट तयार करूंक प्रारंभ केलें. जायतो लोक ताची शिकवण आयकूंक जॉर्डान न्हंय लागीं गेलो. तितल्यार जाकारी अंतरलो. हांव एकसुरी जाली. जायतीं वर्सां आमी सांगाता जियेल्यो. म्हजें जिवीत रितें जालें. आमकां स्त्रियांक आमचो पती ना म्हणलेंस आमचें जिवीत आखेर जाल्लें बरी भोगता. म्हाका एकसुरें जियोंक पिरांत दिसली. त्या भायर म्हजी प्राय कांय ल्हान न्हय आसली. जुआंव जॉर्डान न्हंय लागीं शिकयतालो. थोड्यांनी म्हाका सांगात दिलो
बुजयलें. तुजो पूत पाटी येतलो म्हणून भरवसो दिलो, पूण तो आयलो ना. तो लोकां मदें फामाद जालो. ताची आवय म्हणून म्हाका मान मेळ्ळो. तो व्हडलो जुवांक 30 वर्सां जाल्ली. जिणी बदलपाचो ताचो संदेश आनी ताणें दिवचें स्नान नवे जिणेक सुरवात जाली. जुवांची शिकवणूक लोकांक रुसली. ताची उतरां तांकां अर्था बरी भोगलीं. याजक, मुखेली, शिपाई, फारिसेव आनी पातकी ताचे लागीं पावले. ताची उतरां नव्या जिविताक वाड दिवंक पावली. जुवांवन हेरोद त्रेतार्क रायाक पर्यंत भूत सांगली आनी जिणी बदलोवंक उलो दिलो. रायाक भूत सांगली म्हणलें आयकून म्हाका खुशी जाली. पूण राय कशें स्पंदन करीत म्हूण सांगून म्हज्या मोतींत दुबाव आसलो. पुता जागृत कर म्हूण सांगया म्हूण म्हाका भोगलें. पूण प्रवादीत भूत सांगूंक हांव कोण म्हणलें सवाल म्हज्या मोतींत आयले आनी हांव ओगीच बसली. बेगीनच जुवांव स्नानीक जुवांव जालो. हारी हारीनी लोक जॉर्डन न्हंय लागीं आयलो आनी तांची फार्तां वळखून जिणी बदलूंक लागलो. थोडे तोच मेस्सिया म्हूण चिंतूंक लागले. पूण जुवांवन तांकां स्पश्ट सांगलें की हांव मेस्सिया न्हय. बगार सोम्याची वाट तयार करूंक अरण्यांत बोब घालचो ताळो म्हणून. तितलेंच न्हय, ताणें आपलें किरकोळपण उसारलें आनी मेस्सियाचें वर्तेपण परगटलें. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे परस सक्तिवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वाणांचो बांद सुटोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. स्नानीक जुवान जेजूक स्नान दिल्लें गे. वय, नेमलेलो वेळ पावतना मोरयेचो पूत जेजू जॉर्डन न्हंय लागीं पावलो. तो वळू ताका 30 वर्सां भरल्ली. ताच्या परगट जिणेचो वेळ लागीं पावल्लो. शेकी एक दीस लोकां मदें येवन ताणें जुवांवलाचें स्नान मागलें. जुवांवन ताका आडावन पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेचें आसता, तूं म्हजे लागीं येताय? ताणें सवाल केलें. पूण जेजून ताका म्हळें, आनी सद्याक हें अशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. उपरांत जुवांवन ताका स्नान दिलें. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्रत्मो एका पारव्या बरी येवन ताचेर रावल्लो जुवांव पळयलें. आकाशांतल्यान एक ताळोय ताणें आयकलो. उपरांत कितें जालें? उपरांत थोड्याच दिसांनी जेजून ताची शिकवण प्रारंभ केली. पूण तितल्यार हेरोदीन जुवांवक बंदीत घालो. हेरोदीन ताच्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक दवरून घेतिल्लें. जुवांवन तें सारकें न्हय म्हूण सांगलें. हें आयकून हेरोदियस जुवांवचेर कठीण रागार जाली. हेरोदीन जुवांवक कैद केला म्हूण म्हाका खबर आयली. 1-2 फावटी जुवांवक हांव बंदीन पेटलीं. म्हाका तांणी अडखळ केल्ली ना. म्हज्या पुताची पेट करूंक हांवें बंदिसालीच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घेजय पडली. कसले विपर्यास! म्हजी प्राय पळोवन म्हाका तांणी रजा दिल्ली. पूण आतां हांव एका बंदिवानाची आवय जाली. बंदींत जुवांव अस्को जाल्लो तरी ताची उर्बा निवूंक नातली. थोड्या दिसा उपरांत हेरोदीन जुवांवक जीवशी मारलें म्हूण म्हाका खबर आयली. ही खबर आयकून
हांव सगळी सकळ्ळी. म्हजो बुरवोसो नास जाल्लो. हेरोदो जुवांक मानतालो, पूण तो मतलबी हेरोदियसाच्या जाळाक शिरकालो. सभे हुजीर ताणें दिल्ले उतार पाळूंक तो पेसाडलो. शेकी मर्याद सांबाळचे खातीर म्हज्या पुताक ताणें लगाड काडलो. हे सारकें दिसता गी. ताची निलचीव कूड हाडली आनी मातयेक पयली. ताची तकली नासली कूड हांवें देखली. ताची कूड पळोवन म्हजें काळीज बेसा जालें. ह्या संवसारांत म्हाका आनी कितेंच आदार ना म्हणलें म्हाका स्पश्ट जालें. म्हाका जियोंक कारण दिसलें ना. म्हाका उस्वास सोडूंक कश्ट जालें. आनी मेसियाक कसलें मरण राखून आसा गी म्हूण सांगून म्हज्या मतींत आयलें. प्रवादींच्या मरणाक अर्थ ना. प्रवादींचे मरण भिरांकूळ तरी तांच्या जिणेक आनी मरणाक अर्थ आसा, भरवोसो आसा, दिशा आसा. वय तांच्या मरणा वरवीं हो संवसार रुपांतर जाता तें हांव समजाल्यां. म्हजो पूत जुवांव एक रक्त साक्षी. ताचो उडास हो संवसार विसरचो ना म्हूण हांव जाणां. आनी हांव आतां म्हज्या मरणाक तयार आसा. म्हजो पती एक याजक, म्हजो पूत एक प्रवादी. म्हजे पती लागीं आनी पुता लागीं पावोंक हांव अत्रेगान आसा. म्हजें जिवीत निर्फळ न्हय, व्यर्थ न्हय. हांव म्हजी धांव धांवल्या. आतां हांव राखून आसा मरणातावन जिविताक, सर्गी बसायिल्ल्या गांवाक, अमर जिविताक. हांव एक याजकाची पतीण, एक प्रवादीची आवय. म्हजे पती लागीं आनी पुता लागीं पावोंक हांव अत्रेगान आसा. म्हजें जिवीत निर्फळ न्हय, व्यर्थ न्हय. हांव म्हजी धांव धांवल्या. आतां हांव राखून आसा मरणातावन जिविताक, सर्गी बसायिल्ल्या गांवाक, अमर जिविताक.